सीए खण ऑडिट अहवालाप्रमाणे बेकायदो खणकामांची 165 कोटी थकबाकी आशिल्ल्या डिफॉल्टर वेदांता लिमिटेडाक गोंयांत परत खणी दिल्यात. गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकरान आरोप केला. वेदांताक बेकायदेशीरपणान दिल्ले लिलाव ब्लॉक ताबडतोब रद्द करात. काँग्रेसीन मागला. सेजा आणि वेदांताचेर सरकार इतले प्रसन्न कित्याक अशें विचारतना सरकार आणि खण कंपनी मदले व्यवहार काँग्रेसीन एक्सपोज केल्यात. पळयात पुराय बातमी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या क्रॉनी कॅपिटलिस्ट इश्टा वांगडा भाजपा सरकार कशें हात मेळवणी करता तें काँग्रेसीन उक्ताडार हाडलां. ह्या कंपन्या कडल्यान ताबडतोब थकबाकी वसूल करची. वेदांता लिमिटेडान गोंय सरकाराक बेकायदो खण कामा खातीर शेकड्यांनी कोटी फारीक करचे पडटले. देखून तांकां बेकायदेशीरपणान दिल्ले ऑक्शन ब्लॉक रद्द करात अशें गोंय प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकरान मागलां. The person who has defaulted is Vedanta Limited, and he has got two blocks. One is block 7, which is Kudne mineral block, and one is Bicholi mineral block. One step ahead, I'll tell you that this Sarkar has already issued demand notice as a defaulter, but which is the final step. Notice of demand to a defaulter to Sesa Resources, to Vedanta Limited Sesa Ghar, which is for 119 crores, आणि तिसरे is Sesa Mining Corporation, which is for 32 crores. So जेन्ना हे सरकार फायनल स्टेपाचेर वता, where मामलेदार is issuing demand recovery notice, जाल्यार हे सरकार तांकां मायनी खंयच्या आधाराचेर दिता? Somebody force us to take this press, म्हणून हे अर्धे पिक्चर तुमकां दाखयता. पिक्चर अभी बाकी है. दिस इज हाफ फिल्म ऑफ 271 crores. सो हे 271 crores डिमांड ड्राफ्ट आज हांव मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या हातीन दिता. हो ताणें दिवाळे पयलीं एनकॅश करचो, ना जाल्यार लक्ष्मी पुजना दिसा हो व्हरचो, हाची पुजा करची आनी सोमारा बँकेन घालून हे एनकॅश करचे. वो आमी डिमांड ड्राफ्ट मायनिंग ड्यूज कंपनीचो तर्फे साइंड बाय मन्या सुर्वे आणि सुलतान मिर्झा. एकीकडेन निलेश काब्राला सारखे मंत्री सांगतात खात्याकडेन पयसोच ना, जाल्यार दुसरे वटेन कोट्यांनी थकबाकी आशिल्ल्या खण कंपन्या कडल्यान पैसे वसूल करपा बदला सरकार वग्गी बसला. घोटाळेबाजांचेर कारवाय जाल्ली ना, ही नेमकी कितें भानगड? अमित पाटकराचो प्रश्न. की एक सामान्य मनीस जर तर बँकेन वचून जर तर लोन घेता आणि तो जर काही कारणां लागून डिफॉल्ट जाता, जाल्यार बँक अंडर सरफेसी एक्ट ताजे घर जप्त करपाची नोटीस काडटा, ताज्या घरा एवरीडे मनीस धाडटा, ताजे सगळे फॅमिली मेंबरांक फोन करपा लागता, ताजे सोयरे दायरे सगळ्यांक फोन करून ताजे हफ्ते भरना म्हणून एक प्रेशर बिल्ड करता. हे म्हाका दिसता प्रत्येक मनीस जो आज त्रासान आसा किंवा लोन काडला हाका ही सत्य परिस्थिती किती कळटा. पूण हे जे क्रोनी कॅपिटलिस्ट जे आसात पळय न्ही, जे सरकाराचे मित्र आसात, तांकां हे सरकार आनी चोरपा दिता. वेदांता लिमिटेड विच इज ऑलमोस्ट 119 crores ऑफ वेदांता लिमिटेड, हो फिगर याद दवरात. मागीर वैकुंठ काटणेकर अबाउट 4.9 crores, अशे खुबश्यो कंपनी आसा. देन कम्स सेजा मायनिंग कॉर्पोरेशन, विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ वेदांता लिमिटेड, इज अनादर 39 crores, 32.46 crores. Then Sesa Resources Limited, again a subsidiary of Vedanta, 13.85 crores. अशें भरूंक ना. एक तर सरकारान सांगले 35,000 कोटीचो स्कॅम जाला. 35,000 कोटी वयल्यान तांणी 350 कोट्यार हाडले. कोणे हाडले? सरकारानूच हाडले. आपली टीम घातली, ऑडिट केलें, सीए रिपोर्ट काडलो, 350 करोड म्हणून सांगलो. आता हे पयशे सरकाराच्या तिजोरेन येवपाक जाय का नाका? हे लुटले आनी पयशे. 6 कमिशन रिपोर्ट वॉज व्हेरी सिंपल दॅट दे हॅव डन इरेग्युलॅरिटीज म्हणून हे पयशे. आता हे 350 करोड रुपया सरकारान वसूल करपा जाय आशिल्ले, तातले फक्त 80 केले. 271 271 crores उरले. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली.